मी आज कुठ्ठाळे जंक्शनाचेर आयल्या. गेल्ल्या बेरेस्तारा ह्या सेम लोकेशनाचेर हांगा इल्लीगल हिल कटिंग चालू आशिल्लें आनी जेन्ना आमी ते इल्लीगल हिल कटिंग जेन्ना आडायलें तेन्ना त्या मनशान सांगलें की आपल्याक डिजास्टर मॅनेजमेंटान परमिशन दिला कापपाक. आतां आमी दुसरो बेरेस्तार जालो, 8 दीस जाले. हांगा जर येवन पळयता जाल्यार सिच्युएशन इज बिकम वर्स. फ्रॉम बॅड टू इट हॅज बिकम वर्स. जे आमी दाखयल्लें कोसळटले म्हणून ते एक्चुअली कोसळ्ळे. तो ऑपरेटर जर आज थंय आशिल्लो जाल्यार तो वयर वचपाचो. आतां आमी आतां PWD इंजिनियरांक हांगा आपयलो, ताजे एईन जेईक धाडला. डेप्युटी कलेक्टरा कडेन जेन्ना आत्तां हांव उलयलो, डेप्युटी कलेक्टर सांगता आपूण कसलेंच परमिशन दिवना अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट. दॅट मिन्स PWD इज लायंग टू द पीपल ऑफ गोवा. अरे आज एक गोंयकार जर तर एक कोटलो भर माती काडटा जाल्यार तुमी येवन ताचेर केसी रेजिस्टर करता मरे हिल कटिंगाच्यो पोकरता म्हणून. आनी दिन दहाडे जेन्ना PWD डिपार्टमेंट जेन्ना इलिगली विदाउट परमिशन कापता ताचेर कारवाई ना. प्रमोद सावंतान इमिजिएटली PCEचेर ते कोण कन्सर्न येई हांचेर कारवाई जावपाक जाय की परमिशन घेनासतना कापले कशें. दुसरे जे लोक आज वास्कोच्यान जे येतात, दाबोलीच्यान येतात किंवा मानया मडगांवच्यान येतात, ते हांगा फेरी धरपाक हो रस्तो यूज करतात. ते मडकय वचपाक जी फेरी आसा त्या फेरयेक हो रोड जे गव्हर्मेंट बोरये वतात, शिरोड्या वता, फाल्यां फोंड्या वता जाल्यार हो रोड. जे बाबडे लोक कामाक नोकरेक वास्को शारान मुरमुगांव तालुक्यांचे येतात तांकां ही फेरी. सो ती फेरी 6:30 सुट्टा. जेन्ना तो मनीस बाबडो हांगा जंक्शनाचेर पावता तेन्ना ताका कळटा की अरे रस्तो बंद. सो दॅट पर्सन बिकम्स पॅनीक. मागीर ते पॅनीक सिच्युएशन ताणें कितें करप, ताणें सावथ गोवाच्यान नॉर्थ गोवा वचप, जुवारी ब्रिज क्रॉस करप विकसीत भारताचो, थंय टर्न करप आनी परत येवप. म्हणल्यार ताणें बाबड्यान पॅनीक सिच्युएशन. आतां पळया हो पळय, हो आतां इल्लीगल पळय, इल्लीगल कसो चल्लो तो पळय, नो एंट्रींतल्यान चल्लो. रोंग न्ही, ताजी चूक ना, हांव ताजी चूक करना. हो सरकार गोंयकारांक कंपेल करता रस्तो तोडपाक, कायदो तोडपाक. आतां तुमकां 1-2 सेकंडान आनी एक दाखयता की परिस्थिती अशी आहा की लोकांक जबरदस्ती हें करचें पडटा. आतां पळया ही गाडी, हो आतां नो एंट्रींतल्यान कसो आयलो, हो आतां 4 व्हिलर कसो घेवन चल्लो. हें आतां दीस इज नॉट डेंजरस. हो प्रमोद सावंताचो सरकार गोंयकारांक जे पळय मारून उडयता तें हें कारण. कित्याक तो मनीस बाबडो स्कूटर घेवन फेरी धरपाक वता, तो हांगा पोतूय आबूज जाता. मागीर ती टायम फेरी चुकता म्हणून तो बाबडो फास्ट वता आसतना ताका खंय फोंड मेळ्ळो त्या फोंडान पडप आनी गोंयकारांक मारप. ह्या प्रमोद सावंताचें सरकार. आमी लास्ट विकाक हांगा वॉर्निंग दिल्ली की हे इमिजिएटली ताबडतोब चालू कर. आतां हांगा सरकाराची इच्छाच ना. आतां आमी उबे रावल्या पळय ते जवळपास 5 मिनटाचो डिवायडर कोणा लागून केला काय हो जागो बिगो फाल्यां विकपाचो बीन तुमची तयारी आहा म्हणून हे तुम्ही 5 मिटर दवरला. अरे आतां टेम्पररी बेसीस बॅरिकेडिंग करा आनी हांगाचेर ट्रॅफिक सोडा मरे थंय. वाय पीपल हॅव टू गो टू फ्रॉम साउथ गो टू नॉर्थ, गो टू आगासायम, टेक अ टर्न एंड कम बॅक. हे पेट्रोलाचे जे नुकसान जाता ताची कोण भरपाई दितलो. जे फाल्यां लायफ तांचो धोक्यान येता बिकॉज वेन यू हॅव टू गो सो फार, तो मनीस बाबडो आबूज जावन फास्ट गाडी चलयता, फास्ट ताका बायक चलोवची पडटा. सो यू आर प्रेशरायझिंग पीपल, यू आर कंपेलिंग लोकांक की वचून तुम्ही एक्सिडंट करा, वचून तुम्ही फोंडान पडा, वचून तुम्ही गाडी खंय तरी मारा आनी मरा. आतां आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की हे सेम सिच्युएशन जालें आनी स्थानीक आमदाराचो खंय सारको लागचिल्लो मनीस राजू नायक म्हणटा ताणें बाबडो पॅनीक येवन थंय तो त्या फातराक मारून बाबडो आपटून ताणें आपलो जीव सोडलो. हाजेर कारवाई कोण करतलो. ह्या राजू नायकाचो जीव गेला ते कन्सर्न इंजिनाचेर FIR जावपाक जाय आशिल्ली. तुमी हांगा गोंयकारांक मारून उडयता मरे. हाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो. आमी PCEक पयर मेमोरंडम दिल्लें, जे हे तूं कामां चालू करता डिस्प्ले कर, काम कोणाचें कितलें दिलां, विदीन वॉट इज द स्कोप ऑफ द वर्क एंड व्हॅल्यू. खंय ना, अंदाधुंदी वेपार चल्ला. PWD सांगता डेप्युटी कलेक्टरान परमिशन दिले, डेप्युटी कलेक्टर सांगता आम्ही परमिशन देऊ ना.
सो हे ह्या सरकाराचे म्हाका दिसता अंधा कानून अंधा धंदे चल्ल्यात. कोणाक खबरूच ना कितें चल्लां तें, फक्त लूट मार चल्ल्या. PWD आमचो आरोप आसा की PWDनी माती व्हरून विकल्या आसतली कोणाक तरी. ही माती गेली खंय हाचे पयलीं उत्तर दिवपाक जाय मुख्यमंत्र्यान. मुख्यमंत्री आज PWDचो खातें घेवन बसला. आज तुवें गोंयकारांक प्रत्येक गोंयकार आज 31 वरांक एक गोंयकार मरता रस्त्यार, म्हळ्यार एका दिसाक एक गोंयकारा तुमी मारून उडयतात. आनी हे कित्याक लागून जाता? कित्याक तुमचे आज रस्ते सारके ना आनी तुमी हे पळय नाका आशिल्ले हांगा करून दवरला. हांगा तुमच्या इजिली ट्रॅफिक डायवर्ट करपाक जाता आशिल्ले, पूण कोणूच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना. आतां आमी ते कन्सर्न जेईक सांगलां 24 वरांचो ताका आमी डेडलायन दिता. फाल्यां सांजे मेरेन जर हाजेर सोल्युशन येना, त्या कन्सर्न ट्रॅफिक PI कडेन हांव उलयलां. ताका सांगलां की तूं इमिजिएटली ताबडतोब आतां पळय जेन्ना आमी हांगा येता फोन करता कंप्लेन करता तेन्ना तलाटी येता, तेन्ना मामलेदार जागो जाता, तेन्ना खंय तरी डेप्युटी कलेक्टर जागो जाता. मागीर तुमी तुमचें जें काम आसा तें तुमी करना. जेन्ना आमी येवन हांगा तुमकां कंप्लेनी दितात किंवा तुमकां फोन करतात तेन्ना तुमी जागे जाता येवन रिपोर्ट करून गेल्या. दीस शोज दॅट दीस गव्हर्मेंट इज टोटल कोलॅप्स, टोटल फेलियर. आनी जे सामान्य गोंयकार जो आज नोकरेक वता, जो आज दुसऱ्या शारान वता, ताका घरा आपूण पावतलो म्हणून गॅरंटी म्हणटा ती ना. कित्याक ह्या सरकारान असले कारणां करून दवरली आहा जातून ह्या गोंयकाराचो जीव वचपाक शकता. आमी डेडलायन दिता की फाल्यां मेरेन जर तर हें जायना जाल्यार सरकार वील फोर्स अस टू टेक लॉ इन अवर हँड अँड वी वील हॅव टू स्टॉप द नॅशनल हायवे. कित्याक जो मेरेन नॅशनल हायवे बंद जायना तो मेरेन सरकाराक जाग येवची ना. आनी हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की हे आमी तुमच्या बऱ्या लागून करतात. ह्या सरकाराचे जर दोळे उगडटले जाल्यार म्हाका दिसता आमकां रस्त्यार देंवचें पडटलें आनी ह्या सरकाराक सारके एक्सपोज करचो पडटलो. कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय आसा ती आयज हब जालेली आसा इलिगल एंट्रीची. जशें आमी फाटीं प्रेसिडेंटान सांगलेलें आसा की जेन्ना डिपार्टमेंटाचो मनीस काम करतालो विदाउट प्रोसिजर विदाउट प्रॉपर फॉर्मेलिटीज तो काम करतालो. आतां अशें सगळ्याक चालू आसा. आयज आमी रस्तो पळयलेलो आसा ठाण्यार, तो गेलो पयलींचो रस्तो आख्खो काबार जालो आनी पयलींचो रस्तो आतां दिश्टी पडटा. न्यू रस्तो काबार जालो विदीन लेस दॅन 1 year. सो आतां हे पळय लँडस्लायडाचो इश्यू पळय आसा फाटले 3 म्हयने जाले हे चालूच आसा. आयज माटमे गेले जाल्यार थिंगाय बारीक दोंगर कोसळटा. आयज शिंडोले गेले जाल्यार चोट्टेचेर थिंगा दोंगर कोसळटा. आयज टॉयटा सकयल थिंगा टँकी आसा वयर तो आख्खो दोंगर कोसळटा. बट सगळ्याक देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लँडस्लायड. आतां ही डिपार्टमेंट खंय न्हिदोन आसा. आयज एकलो मनीस मेलो, आयज रॉंग सायडीक हे लोक आतां तेवटेन वयता फेरी पॉयंटा कडेन. वा हेजी आतां जबाबदार कोण घेतलो? ही डिपार्टमेंट आसा खंय? आमचो गांवचो MLA आसा खंय? हेजेर सोल्युशन ताबडतोब कित्याक जायना? सो ह्या सरकाराक आमी सांगता की गोंयचे लोक आनी कुट्टायचे लोकांचे लायफा कडेन हेवनाका की आमी आयज फाल्यां कितें जालें जाल्यार आमी कशेंच ओगी रावचे ना. आनी जशें फाटीं प्रेसिडेंटान सांगलेलें आसा आमकां कायदो हातीन घेवचो पडटलो. कित्याक सगळ्याक कुट्टाय कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता थंय इलिगली जाता, कांयच एक्शन जायना. फकत गांवचे लोक भायर येतकूच एक्शन जाता. कित्याक? कोणाक फायदो मेळटा हिंगा हे आमकां कळपाकूय जाय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.